आयतार 2 फेब्रेर 2025 सोम्या जेजूचे भेटवणीची परब मुखेल बोल तुवें सांगलाय तशें तुज्या ह्या सेवकाक दुनिया शांतीन आतां वचूंक दिताय. नियाळाक आदार भुरगीं पिरायेन वागतूच तांकां लग्न करपाचो हुस्को दर एका आवय बापायक आसता. काजारा उपरांत जोडप्यान भुरग्याचें देणें फावो करूंक देवाक मागणें करतात. शामाय शापाय आपूण जिवी आसतना नातवाक नातीक पळोवंक आशेतात. दोळ्यांत तेल घालून वाट पळयत आसलोलें भुरगें जल्माक येतूच देवाक दिनवाजतात. घराक उजवाड आयलो म्हूण खोशेच्या उमाळ्यांनी भरून शापाय शामाय आतां आमी गेल्यार जाता अशें उद्गारतात. आज आमी सोम्या जेजूची भेटवणीची परब समोर उरता. मारिया आनी जुसे समृद्धी परगणे मारयेची शुद्धी करूंक आनी जेजू देव मंदिरान भेटोवंक जेरुसल्याक वेतात. थंयसर सिमांव एक देवभक्ती मनीस जेजूक पळोवन सोदता कारण तो जेरुसल्याचे सोडवणे खातीर देवान पाठयलोलो सोडवणदार म्हूण तो ताका वळखता. पवित्र आत्म्यान ताका सोडवणदाराक पळयल्ल्या शिवाय तो मरचो ना म्हूण कळयल्लें. तेन्ना जेजूक हातान घेवन तुवें बसयल्लो उजवाड आज हांवें पळयलो. आतां म्हाका शांतीन वचूं दी म्हूण खुशालकायेन सुस्कारता. आमच्याय संवसारांत आजुनूय जुलूम चलता. न्यायनीक कोनशाक मारून दुडवांच्या बळार गरीब हुस्कोतांक चेपून दवरतात. जातीवाद धर्मवादा नांवान पिरापीट दिवप चालूच आसा. आमचे दोळे आसतना तांतली सुटका मेळूंक आमकांय एक सोडवणदार फावो जावन बापाक मागणें उबारल्या. म्हजो ताराव संकश्टांत सांपडलेल्याच्या जिवितांत बरेपण हाडूंक वावुरतली.